Hello friends, this is Suraj Nandrekar from Goenka Pond. Today we have a big day. We have the Speaker of Goa Legislative Assembly who is completing 1 year in office. He has been one of the senior leaders in the BJP, and as in the past he was a minister, but this time around he has taken a different role. He comes from a rural background in Kankana, where even despite being the Speaker of the Assembly, he has taken up various development works. Today we are going to talk to him how different it is being a minister and a speaker, and what kind of development works does being a speaker hamper the development, and what are the challenges as a speaker in the Goa Legislative Assembly, where we see number of disqualification petitions, where we see number of opposition MLAs running into the well. There is some kind of an indiscipline. How does he handle all this? Welcome sir. Yes. Congratulations for completing 1 year in office. एक वर्ष झालो. How was it in the office? नाही, एक वर्स कशें जालें म्हणजे पेक्षा म्हाका दिसता हें एक मोठें चॅलेंज आशिल्लें म्हजे बाबतीक, कारण म्हजेर स्पिकर पोस्टाची जबाबदारी येतली अशें म्हाकाय दिसूंक नाशिल्लें पयलीं सुरवातेक. पण अनाठाई म्हणजे केंद्रीय नेतृत्व, गोंयचे पार्टीचे संघटन बाकी सगळ्यांनी म्हजेर ती जबाबदारी दिली आनी म्हजेर एक विश्वास दवरलो. आनी त्याच वेळाचेर हांवें म्हणिल्लें की हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो आनी गेली कितलेशींच वर्सां हांव 2005 साकून विधानसभेक आसा. अनेक स्पिकरांक पळयता, अनेक राजकीय घडामोडी हांवें पळयल्यो आनी त्यामुळे हांव सामाजीक कार्यकर्ते आसले कारणान हांवें पयल्याच दिसाक हांवें सांगिल्लें की हांव 365 दिवस सभापती पदाचो रोल हांव करूं शकता काय कितें. म्हणजे विधानसभेच्या भायर कशें काम करूं येता, ज्या सभापती पोस्टाची वापर करून एक चॅलेंज हांवें स्विकारलें. आनी म्हाका दिसता आज सुरवातेक म्हाकाय तशें कठीण आशिल्लें किंवा लोकांक दिसतालें की हांव कितें सांगता काय म्हणून. पूण आज हळू त्यो गजाली हांवें प्रूव केल्ल्यो आसा. एक वर्साचो कालखंडाक मध्ये हांव पूर्णपणे ह्या पोस्टा खातीर ज्यो गोश्टी करपाक शकलो, ज्या गोश्टींतल्यान बऱ्याचशाच जो हांव थिंकींग पावर वतालो मुळांतल्यान वतालो, त्यो गजाली त्यो स्पश्ट म्हाकाय जाल्यो आनी पूर्ण गोंयच्या जनतेक आनी म्हज्या काणकोणच्या कार्यकर्त्यांक स्पश्ट जाल्ले आसा. हाज्या पयलीं सर तुम्ही मिनिस्टर आसले आणि यू हॅव हँडल्ड द पोर्टफोलिओ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रायबल वेलफेअर, स्पोर्ट्स, आणि अचानक तुम्ही स्पीकर जाले. हाव डिफरंट वॉज इट टू हँडल? एक गजाल कशें आसा की मिनिस्टर म्हणून काम करता आसतना आतां म्हजे कडेन ट्रायबल वेलफेअरचो पोर्टफोलिओ आशिल्लो आनी म्हाका दिसता त्या पूर्ण डिपार्टमेंटाचो सेटअप जो आसा न्ही तो हांवें म्हज्या मंत्रीपदाच्या 5 वर्सांच्या कालखंडाक केलो. आनी हांव शेतकारी आसले कारणान जे आसा न्ही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सुद्दां ज्या तरेन हांवें हँडल केली, ज्या तरेन शेतकऱ्यांक न्याय दिवपाचो, आनी त्यामुळे म्हाका समाधान इतलेंच की आमच्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हात एक कर्मण्य पुरस्कार सुद्दां आमच्या स्टेटीक मेळो गेलो, म्हणजे एक मानाचो तुरो गेलो. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर ते स्पोर्ट्स मिनिस्टर हातूंतल्यान स्पोर्ट्सा मध्ये नवीन जे कन्सेप्ट जे आसा न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणात किंवा यूथ पॉलिसी ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका करणे यश आयलें. आनी जी जबाबदारी म्हाका दिली ती 100% की प्रामाणीकपणे करप आनी जनतेक किंवा गोंयाक विकासा खातीर प्रयत्न करप अशा हातूंतल्यान हांवें केल्ली. आनी त्यामुळे आजूय म्हजे लोक याद करता. मंत्रीपदाच्या कालखंडाक जेल्लें काम आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाचें, आज खात्याचे अनेक अधिकारी, गोंयची जनताय म्हजी याद करतात. आनी तातूंतल्यानच मंत्रीपदाच्या जबाबदारींतल्यान आज जर हांव स्पिकर पोस्टाचेर येता. पयलीं दिसतालें सगळ्या कार्यकर्त्यांक वगैरे सगळें की स्पिकर पोस्टाचो रोल म्हणटा तो विधानसभेचें सत्र जितलें आसा तितल्या पुरतोच मर्यादीत आसा. आनी हे मर्यादीत दिसां भितर किंवा मर्यादीत कामां भितर आसा हांव काणकोण मतदारसंघाचो किंवा कार्यकर्त्याचे अनेक प्रश्न हांव कसो सोडयतलो हे एक प्रकारचो प्रश्न मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांक पडलो आनी गोंयच्या लोकांक पडिल्लो. म्हणजे अनेक जाण दिसतालें की हांव मंत्री जावपाक जाय आनी तातूंतल्यान विकासाचें काम जावपाक जाय. पण हें चॅलेंज हांवें स्विकारलें. पण जेन्ना तुम्ही 2022 परतून निवडून आले, डिडंट यू एक्सपेक्ट टू बी अ मिनिस्टर? ना, हांवें स्वाभावीकपणे म्हाका दिसतालें की हांव मिनिस्टर जातलो अशें म्हाकाय दिसतालें की एज ए सिनियर हें आसले कारणान की हांवें
सभापती जातलो अशें हांव चिंतून नाशिल्लें. पण पार्टीचे पळय कशें आहा, केंद्रीय नेतृत्व आनी स्थानीक हांगा मुख्यमंत्री आनी सभापती हे दोन अत्यंत म्हत्वाचे पोस्ट जे आसा न्ही ते जबाबदारी स्विकारणारो जो कार्यकर्तो आसपाक जाय किंवा कॅडरान आसपाक जाय ही पार्टीची आशिल्लें. आनी तें म्हणणें पार्टीचें म्हणणें हांवें मानून घेतलें आनी ती जबाबदारी दिल्ली ती जबाबदारी हांवें स्विकारली. जेन्ना तुमकां स्पीकर पोस्ट ऑफर केली ताणें कितें सांगलेलें तुमकां की यू वील बी गिवन मिनिस्ट्री काय किंवा तुमकां डेव्हलपमेंट इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी विल नॉट बी हॅम्पर्ड? नाही एक गजाल म्हाजे हांवें परत आनी प्रश्न विचारूंक ना. परत हांवें की परत मंत्री करतलो बाकी ह्या सगळ्या प्रश्नाचे हातूंत हांव वचूना की म्हाजो स्वभाव तसो की हांवें जी जबाबदारी दिला ती जबाबदारी प्रामाणीकपण करप आनी तातूंतल्यान जे निष्पन्न जाता पळय न्ही तें कन्स्ट्रक्टीव जातलें बरेंच जातलें हाजी म्हाका म्हजो स्वताचो कॉन्फिडन्स आशिल्लो. आनी आज तें हांवें एका वर्साच्या कालखंडाक हांवें प्रूव केलें आसा. सो एज अ स्पीकर हाज्या पयलीं तुमकां एक्सपिरियन्स नासलोय आनी खुबशे जाणांक नासता. ओपोजिशन एलिगेशन्स करता की यू डोंट गिव देम इनफ टायम टू टॉक. म्हाका आत्तां पर्यंत अजुनूय जे आसा न्ही की एक वर्सा कालखंडा भितर की स्वाभावीक थोडी गजाली ते एलिगेशन करता. पण पयर सुद्दां जे आसा न्ही म्हजें एक वर्साचो कालखंड पुराय जालो हें गोंयच्या हिस्ट्रीन जें आसा न्ही ऑपोजिशन लिडरान जें आसा न्ही अभिनंदनाचो प्रस्ताव म्हजेर हाडलो. म्हणजे हांव फाटल्यान जर पळयलें जर जायत न्ही आज पर्यंत खंयच्याच ऑपोजिशन लिडरान स्पिकराचेर अभिनंदनाचो प्रस्ताव हाडूंक ना. पण त्यो गजाली आज दिसता न्ही म्हणजे ऑपोजिशन लिडर किंवा ऑपोजिशन सुद्दां म्हज्या कामा संदर्भांत आसा आनी समाधान आसा हो ताचो एक प्रूफ न्ही. आतां तुमी म्हटलें दॅट वॉज रियली अ गूड थिंग फ्रॉम युरी तांणी कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन मूव केलो. पूण जेन्ना ते एसेंब्लीनसून भायर वता ते म्हणटात स्पीकर इज लिसनींग टू वॉट CM इज सेईंग. CM इज इशुईंग डायरेक्शन्स टू द स्पीकर. न्ही कांय वेळाचेर कशें आसा तांकां तांचे लोक ऑपोजिशनाची भुमिका तांकां निभावपाची आसता आनी त्यामुळे तांकां ही गजाल सांगले शिवाय गत्यंतर नासता की पर्याय नासता आनी तातूंतल्यान तांणी त्यो गजाली करत आसता. त्यामुळे हाजो अर्थ अशें न्ही की विधानसभेक म्हजेर ते आरोप करता अशांतलो भाग ना. म्हाका दिसता म्हजेर डायरेक्ट केन्ना असो म्हणजे आरोप केलो ना. ज्या वेळाचेर ते एखादें चुकता आसत जर जाय सुद्दां न्ही हांवें तांकां त्या वेळाचेर म्हज्या फॉयरांक आफोवन जो आसा न्ही तांकां डायरेक्ट केल्लें आसा की अश्यो गजाली चुकीची गजाल यू हॅव ट्रायड टू डिसिप्लीन देम. कोण धांवून येतात कोण बोवाळ करतात तांकां योग्य वेळाचेर तांकां हांवें समजून सांगपाचो हांव प्रयत्न केल्लो आसा. सर लास्ट एका वर्सान एटलीस्ट 2 ते 3 तुमचे कडेन डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनूय येयली. ओपोजिशनाचो चार्ज आहा की यू आर अननेसेसरिली डिलेईंग द डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन. न्ही म्हाका दिसता ना म्हजें हेरींग चालू आसा आनी म्हाका दिसता की आज अमित पाटकरान जें पिटिशन घातलेलें आसा ह्या संदर्भांत तें डिबेट जी आसा न्ही की चालू आसा म्हणजे आर्ग्युमेंट चालू आसा की त्यामुळे हाजर अशें न्ही की हांवें डिबेटीच आर्ग्युमेंट्स हांव घेवना आनी अशेंच पेंडींग दवरला अशांतलो चालू आसा. आनी त्यामुळे ते जितले वेळ घेतात ह्या विशया संदर्भांत ते म्हजे पेक्षा ताणी डिस्कशन ताणी चड वेळ घेतलेलो आसा. पूण सर तुमकां दिसना अबाउट डिस्क्वॉलिफिकेशन जो हे आहा रूल देर इज लॉट ऑफ लूप होल्स इन दॅट आनी तातूंत MLAs गेट अवे व्हेरी इजिली. अशें न्ही कायद्याक जे आसा न्ही पळय कायद्याच्या बाबतींत पळयलें जर जायत न्ही कायदो आसता पूण केन्ना केन्ना कायद्याच्या बाबतींत बारीकशे खंय तरी लूपच आसत जायत न्ही ते सोदून काडून जे आसा न्ही अनेक प्रकारचे तातूंत पळवाट काडपाचो प्रयत्न करता. पूण हांव अशें म्हणना की आमच्या हातूंत पळवाट आसा अशें म्हणना. पण त्या हातूंतल्यान की अनेक प्रकारचे डिस्कशन आसा जाता आनी त्या डिस्कशनान ताजो निर्णय जायत आसता. हे जालें सर 5 वर्सां समज जर एक डिस्क्वॉलिफिकेशन चलता जाल्यार देर इज नो पॉयंट इन दॅट लॉ न्ही. न्ही कशें आसा कांय गोश्टी संदर्भांत आसा 5 वर्सां हांव म्हज्या बाबतींत 5 वर्सां लागतले अशें म्हणना तुका. पण हें चालू आसा. लास्ट टायम जे जालें 3 वर्सां ती केस चालूच उरली अजून पासून ती जायना. प्रयत्न आसा कारण ती केस हायकोर्टाक आशिल्ली. कोर्टाक आशिल्ले कारणान ती तात्काळ ती निर्णय दिणें शक्य नाशिल्लें आनी त्यामुळेच ते गजाली तश्यो मातश्यो लांबचेर वताल्यो. परत आमी काणकोणाचेर येवया. काणकोण अशें म्हटलें वता की इज वन ऑफ द रुरल एरियाज. आमी सांगे काणकोण पेडण्यां केरी फोंड्या सुद्दां उसगांव बीन. तुमी स्पीकर जातकूच कितें डेव्हलपमेंट वर्क्स? न्ही एक गजाल कशें की काणकोणचें डेव्हलपमेंट करप
ही म्हाजे समोर एक मोठें चॅलेंज आशिल्लें आनी त्याच श्रद्धेन विश्वासान जे आसा न्ही काणकोण मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला आनी त्यामुळे लगेच म्हाका सादारणशे आमी 1-2 म्हयन्या उपरांत काणकोण व्हिजन आनी मिशन असो कन्सेप्ट घातलो आनी आमी एक सगळ्यांनी बसून म्हणजे म्हजे बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते, म्हजे बरोबर नाशिल्ले कार्यकर्ते, फाटले फावट इजोर बाबा आशिल्ले कार्यकर्ते, विजया बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते, काँग्रेस म्हणून आशिल्ले कार्यकर्ते, हांकांय सगळ्यांक आमी आपयल्लें की काणकोण आमी सगळे म्हणजे राजकारण आमी केन्ना करुया, 1 वर्स आसतना करुया. 4 वर्सांक जे आसा आज जे गोंयाक सत्ता आसा, सरकार आसा, केंद्राक सरकार आसा, हाचो आदार घेवन जे आसा न्ही आमी पूर्णपणे काणकोणच्या विकासाचेर आमी केंद्रीत रावया अशा प्रकारचो विशय आमी काणकोण व्हिजन आनी मिशन कन्सेप्टाच्या अंडर सगळ्यांक आफोवन हाडले आनी तातूंतल्यान आमी आमचे समोर जे टार्गेट आशिल्लो आज काणकोण हायवे जो आसा न्ही की सादारणशे आमचे कुंकळ्ळी पासून जो काणकोण बेंद्रोडे काणकोण पर्यंत आसा न्ही ह्या हाजेर एक्सिडेंट जे जाता आनी तो हायवे ताबडतोब जावचो ही हे आमच्या सगळ्यांच्या काणकोणकारांची अपेक्षा आसात आनी त्या दृश्टिकोनाचें काम करप हें मोठें चॅलेंज आशिल्लें. आज आमी काणकोणच्या संदर्भांत विचार केलो तर जायत न्ही की ट्युरिजम जो सॅक्टर जो आसा न्ही तो वेवस्थीतपणे चलतलो कसो की त्या संदर्भात कितें नियोजन करपाक जाय हाचेर चॅलेंज आशिल्लें. त्या बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा न्ही रोड उदक लायट हेय आमचे समोर चॅलेंज आशिल्लें. आतां ही चॅलेंज आसा न्ही आमी आमचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक्सेप्ट केली मानून घेतली आनी त्या दिशेन आमी वचपाक शिकले. आज म्हाका दिसता 1 वर्साच्या कालखंडाक आसा न्ही की ताजो झपाट्यान आमकां रिजल्ट आमकां मेळपाक लागलो आसा हाचे दिसपाक लागले आसा. आज आमकां हायवे संदर्भांत जो विशय आसा तातूंत लँड एक्विजिशन आनी लँड डायवर्शन हे 2 विशय आमचे सोंपलेले आसा आनी मदीं ते एक्सिडेंट जे झोन जाताले ते ताजोय रिकन्स्ट्रक्ट करप ह्या संदर्भांत विशय सोंपले आसा आनी त्या खातीर 150 कोटी रुपया आमकां सँक्शन जाले आनी काम मार्गाक लागलें. दुसरो म्हणटा तो लायटी संदर्भांत विशय आशिल्लो की रिमोट एरिया आसले कारणान जे आसा न्ही की किंवा आगोंदा किंवा पाळोळें हांगा अनेक वर्साचे खारे उदकाचे मुळे वाऱ्याचे मुळे बी की लायटीचे जे तारी आसात त्यो लोंबकळत ते पडटाले मागीर खूब प्रश्न आशिल्ले आनी त्यो अंडरग्रावंड करपा खातीर आमी पैंगीण लोलयें आगोंद किंवा ताच्या फुडें वचून खोल अशा हाजेर आमकां आतां पर्यंत जे आसा न्ही एका वर्साच्या कालखंडाक आसा न्ही की आमकां 200 कोटी रुपया आमकां सँक्शन जाल्ले आसा. ताज्याय पेक्षा उदकाचो जो आसा न्ही आमचे कडेन 2 डॅम आसात. म्हणजे पयलीं आशिल्लो तो आमगे चापोले डॅम आज गावणे डॅम उदकान भरिल्ले आसा. ह्या हाजे उदक जें आसा न्ही सबंद खोतीगांव गांवडोंगरी पैंगीण लोलयेंक दिवपा खातीर आसा न्ही आज आमी एक 150 कोटीचो प्लॅन केल्लो आसा की ताकाय आमकां मान्यता मेळ्ळी आसा. म्हणजे उदका खातीर आमकां फुडले कांय वर्सांक आमकां समस्या निर्माण जावची ना, रस्त्या खातीर आमकां निर्माण जावचें ना किंवा लायटी खातीर. आनी त्याच बरोबर आज आमच्या समोर जें चॅलेंज आसा एम्प्लॉयमेंट हें आमच्या समोर एक मोठें चॅलेंज आसा की अशा काणकोण व्हिजन आनी मिशन कन्सेप्टा अंडर आमी जवळ जवळ 17 विंग्स केल्ली आनी ताजेर हे सगळे वर्क जे आसा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचें किंवा आमचे एक्सपर्ट आसा काणकोणचे किंवा काणकोण भायर लोक आसा हांचें हें काम चालू आसा. तुम्ही एक नवीनच स्कीम श्रमधाम म्हणून चालीक लायल्या आनी ताका तुमकां उत्स्फूर्तसो प्रतिसाद मेळटा असो आयकूंक येता. आमचे दर्शकांक मातशें सांगचें. श्रमधाम जो आसा न्ही हो एक कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो म्हाका दिसता कन्सेप्ट आज जरी हाडलो ही पयलींची आमची जुनी समाज वेवस्था आमी नवीन कांयच करिना पण जुने ते सोने म्हणटाले पळय न्ही आमी जुने ते याद करपाचे प्रयत्न करता. पयलीं आमच्या गांवांनी ग्राम वेवस्था आसताली गांवाचें मनीसपण आशिल्लें ग्राम वेवस्था आशिल्ली गांवचें गांवपण आसतालें आनी ह्या सगळ्या हाताळाचेर जे आसा न्ही लोक गांवच्या लोकांक एकामेकांक जगयताले. आतां होच विशय जो आसा न्ही आमी लोकांक परत याद करपाचे दृश्टिकोनांतल्यान आतां आमी थोडे विसर पडले आमचें शिक्षण घेतलें आमी थोडेशे सुशिक्षीत जाले खंय तरी रोजी रोटी खातीर शहरांनी वचपाक लागले आनी गांवांनी जो एखादो मनीस आसा न्ही तो असाय हताश आसा जर जायत न्ही की तो थंय तसोच उरलो आनी त्या मनशाक मदत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जुनी जी पद्दत आसा ग्रामवेवस्थेची ती आमी याद करपाचो प्रयत्न केलो आनी सुरवातेक म्हाका दिसता की आमकां 1-2 घरां बांदपाचो प्रयत्न आमी जालो आनी ती सक्सेसफुली आमी ह्या स्किमीन तुमी घरां बांदून दितात. ह्या स्किमी अंतर्गत ताचें श्रम आमी फिजिकल वर्क जे आसा न्ही कार्यकर्ते करतात गांवचे लोक करतात आनी त्या एखाद्या गरजवंत मनशाक ज्याच्या तकलेचेर छप्पर ना घर ना
की ताका घर बांदून दिवपाचो काम आसा आमचे कार्यकर्ता. म्हाका दिसता आज जे आसा न्ही काणकोणाक खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा न्ही सादारणशी 20 घरां आमी फुडल्या मे म्हयन्याच्या 15 तारीख पासून लोकांक तांकां घर नाशिल्ल्या मनशाक किंवा एखादें मोडकें घर आसा ताका पूर्णपणे दुरुस्त करून जे आसा न्ही घर दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा न्ही आज मोठ्या प्रमाणात काणकोणात चालू आसा. आजपासून कितली घरां अशी जाली सर? आतां पयलीं आमी फाटल्या मार्च एप्रिलाक आमी 2 घरां दिल्ली. 2 दिल्ली. आज आमी जवळ जवळ 18 घरांचें काम चालू आसा एट प्रेझेंट. म्हणजे आनी हाका पयशे बिशे कशे? हाका पयशे म्हणजे हांव जुनी वेवस्था म्हणटा सांगतलो पळय, जुनी वेवस्थेक हांगा पयशांक मोल कांय नासतलें. म्हणजे जुने जे पूण फातर रेंव म्हणजे तेच सांगता तुमकां. म्हणजे हांगा जे थोडेशे आर्थीक जी गरज लागता ती लोकूच मदत करता. म्हणजे एखादो बिझनेसमॅन मदत करता, एखादो गांवचोच मनीस जर सुशिक्षीत आसा जर तो समज नोकरी आसा तो मदत करता, की गोंयभरांतले उद्योजक आसा न्ही आमचे वेलविशे आसात ते मदत करता, आमचे आमदार मंत्री मदत करता, की गोंय भायलेय लोक जे आसा न्ही आमकां हो कन्सेप्ट पटलो तेय मदत करता. अशा तरेन जे आसा न्ही हें काम ह्या श्रमधाम योजनेचें सोशल कन्सेप्टाच्या आदाराचेर हें चल्लेलें आसा. सर काणकोणाक एक निसर्गाची सुंदरता आगोंडा पालोले हे बिचीस आमी बागा अंजुना कलंगूट हाज्या पेक्षा कांय कमी ना. पूण तरी सुद्दां थंय येदो तितलो पॉप्युलरायज जावंक ना. कित्याक खातीर? नाही म्हाका दिसना की तूं आतां म्हणटा पळय आसा न्ही की ह्या काणकोण पळयलो जाल्यार ती काणकोणचो म्हणजे सबंद गोंयभरांतले 12 तालुक्यांतलो अत्यंत सुंदर निसर्गाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे समुद्र आनी दोंगर आनी न्हंय अशा तरेन व्यापलेलो आसा न्ही काणकोण तालुको एकमेव आसतलो. म्हणजे बाकी तालुक्यांक दोंगर आसतले ताका समुद्र ना, कांय समुद्र आसा ताका दोंगर ना अशें स्थिती आसा. आनी ह्या अशा सुंदर समुद्रान नटिल्लो आमचो काणकोण तालुको. आनी काणकोण तालुक्यांत ते 2 म्हत्वाचे बीच आसा. आगोंद बीच हो एशियांत जो आसा अत्यंत सुंदर ब्युटिफूल बीच म्हणून जो फेमस आसा, तशेंच आमचो पाळोळें बीचूय फेमस आसा. आनी म्हाका दिसता की जरी क्रावड जरी नासलो अत्यंत डिसेंट ट्युरिस्ट आसा न्ही की आगोंद आनी पाळोळें. सो यू बेजिकली वॉन्ट द बिचीस टू बी लायक दॅट ओन्ली. कित्याक क्रावड आयलो की कलंगूट अशें बोवाळ जाता. म्हणजे कलंगूट असो केओस जावंक जाय. नॉर्थ जे आसा सगळे क्रावडेड जाल्ले आसा. त्यामुळे शांती ना. त्यामुळे लोक जे आसा न्ही की जे डिसेंट लोक आसा न्ही शांती आनी पीस घेवपा खातीर आसा न्ही की आज काणकोणच्या दोनूय बिचाचेर येता आसता. आनी म्हाका दिसता हो जो बिझनेस चल्ला म्हणजे लोक ह्या वर्साक तरी आसा न्ही म्हणजे 2 वर्सांचो कालखंड कोरोनामुळे थोडेशे आशिल्ले. पण हांव जेन्ना विचारता की आमचे बिझनेसमॅन आसा न्ही अत्यंत समाधानी आसा ह्या वर्सा. सद्या जी काणकोण आहा ते म्हाका जर दिसता 85-19 कलंगूट आसलो पळय तसो शांतता अजुनूय काणकोणा आहा. बरोबर. बरेचशे ट्युरिस्ट आसा न्ही म्हणजे खूब दीस रावपा खातीर काणकोणाक येता. म्हणजे आगोंदा आमचे जे फ्रेंड्स बाकी बरेच बिझनेस करतात आनी शांती पीस घेवपा खातीर आसा न्ही की एक 10 दीस 15 दीस रावपाचे ट्युरिस्ट आसा न्ही ते केवळ प्रिफर जे आसा न्ही आगोंदा बीच करता. सो काणकोणाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनीक एक ऑपॉर्च्युनिटी येयल्ली IIT ती लोकांनी रिजेक्ट केली. तुमकां दिसना की काणकोणा जर IIT बीन येयल्ली जाल्यार डिफरंट डेव्हलपमेंटाक डिफरंटूच आजूय आसा न्ही हांव म्हजें म्हणणें आसा IIT सारके प्रोजेक्ट एज्युकेशनल प्रोजेक्ट नॉन पोल्युटेड प्रोजेक्ट ते काणकोणाक येवपा सारकें अशें वातावरण आनी जमीन आसा. आनी त्यामुळे काणकोण किंवा लोलये पठाराची जी जमीन आसा ती योग्य आसा अशा तरेचे IITचे जे टेक्निकल लोक आसा तांणी मानून घेतली. आनी कोमुलदादीचेय लोक ती जमीन दिवपा खातीर रेडी आशिल्ले. कांय सुरवातेक आसले कारणान जे आसा न्ही कांय लोकांनी विरोध केल्ल्या ती IIT गेली. आजूय म्हाका दिसता म्हणजे बऱ्याच कडेन ताका विरोध जाता आनी अजुनूय ती सेटअप जावपाक शक्य नासा. पण म्हाका दिसता आज जर आमी काणकोण सारक्या भागांक जर IITच्या लोकांनी जर मानून घेतलें की काणकोण परत येवपाक जाता की म्हजी पूर्ण मान्यता ह्या प्रोजेक्टा खातीर आसा आनी काणकोणा खातीर आसतली. तुमी प्रपोजल कितें दिला गव्हर्मेंटाक? ज्या सद्या उलोवप जाल्लें आसा आमी मांडलें आसा की जर खंयच नाका आसता जर जायत न्ही हो प्रोजेक्ट आसा न्ही काणकोणाक हाडचो काणकोणाक दिवचो अशा प्रकारचे आमी सजेशन जें आसा न्ही सरकाराक केल्लें आसा. ओके. म्हाजो लास्ट क्वेश्चन सर तुमकां. इतलीं वर्सां तुमी पॉलिटिशियन BJPन उरले, BJPचे लिडर सिनियर लिडर. तुमकां दिसना एक ट्रायबल शेड्यूल ट्रायबाचो एक लिडर CM जावचो? कशें आसा कांय गजाली आसा पळय CM जावपाचे पेक्षा कितें आसा न्ही काम म्हत्वाचें आसा. काम करपाक जाय. आज
हांव ह्या पक्षांक जे आसा की 2000 पर्यंत हांव काम 2000 सालांतल्यान हांव पक्षांत काम करतां. म्हाका जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी हांव 100% पार पडले आसा. आनी म्हाका दिसता म्हजो पूर्ण जर डेव्हलपमेंट पळयलें जाल्यार हांव एक सामान्य कार्यकर्तो अपघातान पॉलिटिक्सान आयलो. म्हणजे पॉलिटिशियन हांव बेजिकली पॉलिटिशियन न्ही, पॉलिटिशियन येवपाक न्ही. म्हजी जडणघडण भारतीय जनता पार्टीचे विचार, भारतीय जनता पार्टीचे नेते म्हणजे स्थानीक मत आदी आमचे मनोहरभाई, सतीशभाई, बाकीचे सगळे लोकल श्रीपाद भाऊ, ह्या सगळ्या जे जुने आमचे लिडर आसा त्यांचो स्वभाव आचरण ताणें केल्लें काम आसा तें आमी फुडें घेत गेले. आनी तशें फुडें वचून आज राष्ट्रीय स्तराचेर की मध्यंतरी कालखंडाक आसा न्ही की सचिव म्हणून काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. आनी त्यामुळे संपर्क जो आसा न्ही राष्ट्रीय स्तराच्या सगळ्या नेत्यांशी म्हजो संपर्क आयलो. आनी त्या आदाराचेर आज जर एक म्हाका मध्यंतरी काळांत हांव मंत्री म्हणून काम केलें, आज सभापती म्हणून काम करता आसतना म्हाका प्रचंड आनंद आसा की सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान अनेक गजाली हांव करूं शकता आनी त्यो करप आनी त्या पदाक न्याय दिवन हे सगळे गजाली म्हणजे जनतेक जे आसा किंवा म्हजे कार्यकर्ते आसा की ताजे प्रश्न सुटावे करप आसा की समाजाच्यो शेवटच्या मनशाचे प्रश्न सुटप आज श्रमदान योजनेच्या माध्यमांतल्यान आनी ताज्याय पलीकडे वचून समजा एखादो मनीस एज्युकेशना बाबतींत फाटल्यान उरता, हांव शिक्षक, हांव शिक्षण संस्था चलयता ग्रामीण भागांत, म्हणजे ग्रामीण भागांक कशा तरेचें शिक्षण दिवपाक जाय ह्या संदर्भांत म्हाका दिसता आज ह्या सगळ्या म्हणजे हे सगळे पद घेता आसतना म्हणजे मंत्री, आमदार, आज सभापती आनी पार्टीची वेगळे पोस्ट घेवन वता आसतना की हें सगळें करपाची एक संदी म्हाका मेळ्ळी आसा. आज सभापती पोस्टाचेर हांव अत्यंत समाधानी आसा की खंयच्याच प्रकारचे आरोप प्रत्यारोप जे आसा म्हजे करपाची संदी हांव दियत ना. आनी त्यामुळे ह्या पोस्टाचो उपयोग करून जो आसा न्ही की काणकोण किंवा गोंयचे जनतेक आसा हांव कशाच तरेन न्याय दिवंक शकतलो. आनी त्यामुळे केंद्राच्या अनेक मंत्र्यांशी संबंध आयिल्ल्यामुळे तांचे पयशे त्या डिपार्टमेंटाचे पयशे आसा न्ही ते काणकोणा खातीर किंवा अन्य भागां खातीर फूल करप एक अत्यंत बऱ्या तरेचें एक समाधानपूर्वक ताज्या खातीर तुमकां सीएम जावपाची गरज म्हाका सीएम जावपाची गरज ना. कारण इतलें जर हांव जनते खातीर करूंक शकता म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा की आमी 2030 पर्यंत आसा न्ही काणकोण केवळ गोंयच्या नकाशाचेर न्ही की देशाच्या नकाशाचेर वेगळ्या तरेन आमी प्रेजेंट करपाक शकतले आनी ती करप ही आमची सगळी इच्छा आसा आनी ह्या पोस्टाचेर हांगा आसतना सुद्दां हांव करूंक शकतलो. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुम्ही आपलो प्रेशियस टायम आमकां दिलो, आमची सगळी क्वेश्चनां आन्सर केली आणि वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. थँक्यू थँक्यू. तुमी आमकां संदी दिल्या बद्दल.